मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. राज्यांत पोरूय दुश्काळ आनी अंदूय काजी बाबतींत तीच गत जाल्ल्यान फेणी आनी हुर्राक काडप्यांचेर आयला हावळ. कुंकळ्ळी बस स्टँडार भितर सरपाची वाट बसीक आनी लोकांक थल्ल्या धोक्याची. प्रश्न बेगोबेग लायात तडीक, थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून भाटले राम मंदिरा सावन सीताबाई कॉम्प्लेक्सा मेरेनचो रस्तो येरादारी खातीर आसतलो बंद. इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडाची घोशणा. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फेणी आनी हुर्राक ही गोंयची वळख, पूण पोरूय दुश्काळ आनी अंदूय काजी बाबतींत तीच गत जाल्ल्यान फेणी आनी हुर्राक काडपी निर्शेल्यात. काजींचें उत्पादन बरेंच कमी जालां. हे सगळे बदलते हवामान आनी जमनी काबार केल्ल्यान जालां. हें अशेंच चलत रावलें जाल्यार काजीचो पारंपारीक धंदो काळखात पडपाचो भंय वेवसायिकांनी उक्तायला. पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट. फेणी काडपाचो जो हें आसा तो सादारण फेब्रुवारीच्यान स्टार्ट जाता, पूण ह्या वर्सा फेणी कमी जावपाची शक्यता आसा. ताका कारणाय खूब आसा, कित्याक तर गोंयान काजूचें प्रोडक्शन जें आसा तें दिसान दीस कमी जायत रावलां. फाटल्या वर्साय कमी जाल्लें, पूण ह्या वर्सा आतां फेणी काडपाचो जो सादारण फेब्रुवारीच्या पयलींच सुरू जाता तो आतां डिले जाला आनी सादारण 20-25 दीस ते फुडें पावल्ले आसा अशें कळ्ळां. आनी ताका कारण म्हटल्यार जे काजू गोंयान जाता ते तांकां मेळना. ते सद्या 2-3 वर्सां जाले महाराष्ट्रान जे काजू जाता ताजेरूच डिपेंड रावलेले आसा जे फेणी प्रोड्युसर आसा ते. पूण एका कारणां म्हटल्यार दिसान दीस जे काजूची झाडां आसा थंयसर प्लॉट जाल्लेले आसा, बिल्डिंगी जाल्ल्यो आसा. ताका लागून गोंयांतली जी काजू आसा ती प्रोडक्शन कमी जाल्ल्या कारणान हे जे फेणी प्रोड्युसर आसा तांकां तेजो इफेक्ट जाता. आनी ते सद्या कोंकण सायड तशेंच थंयचो काजू हाडून आपलो फेणीचो बिझनस करता. पूण गोंयचो काजू बरो फेणी खातीर हो आतां फुडें उरचें ना, कित्याक तर भायल्यान काजू येयल्ल्या कारणान तेजी क्वॉलिटी डावन जातली आनी गोंयान जो काजू काडटा आनी फेणी काडटा ताका जी टेस्ट आसा म्हणटा तशें, पूण ती बी लोकांक मेळपाची फुडें फुडें कमी जातली. हेचेर विचार जावपाक जाय, कित्याक तर जे प्लॉट जातात सगळे कडेन काजूची झाडां आसा ती कमी कमी जाल्ल्या कारणान थंयसरूय त्याचो इफेक्ट जो फेणी प्रोड्युसर आसा, खुबशे फेणी प्रोड्युसर जे वर्सान एकदां आपलो बिझनस करता आनी आपूण ताचेर फुडले वर्सां काडटात तेंचेरूय तेजो इफेक्ट जातलो. अशेंच जर गोंयान सगळेच कडेन प्लॉट आनी कन्स्ट्रक्शनां जावपाक लागली जाल्यार गोंयाक ही जागा जी आसा काजू जावपाची ती कमी कमी जावन फुडें फक्त गोंयचे जे फेणी प्रोड्युसर आसा तांकां फक्त महाराष्ट्रांतल्यान जे काजू येता ताजेरूच डिपेंड रावचें पडटलें आनी गोंयची जी एक टेस्ट आसा ती लोकांक मेळपाक खुबशे डिफिकल्टी येतली. अंदू आमकां लेट जालो. अंदू वर्सा 10 तारखेक बी आमी पेटय फेब्रुवारीचे. अंदू ह्या म्हयन्यान एंडिंगेक बी जाले तेय बी तितकें हें ना. आनी तशें ना वर्सा प्रमाणे अंदू दिसना कितें. सो तो मदीं पावस पडलो ताका लागून खूब कमी आहा अंदू प्रोडक्शन कमी आहा. आनी आतां पळोवया कितें जाता तें फुडें. पण काय भाटयो पेटल्या चुकोन एक दोगांनी कितें काडल्या. हय थोडे थोडे हाडटात ते कितें गावता ते. पूण गोंयान तर कांयच ना. येन्ना गोंयान आजून एक म्हयनो वयतलो गोंयांतले स्टार्ट जावपाक. आनी महाराष्ट्रांत कितें मेळटा महाराष्ट्रान आनी आमी तर टोटल महाराष्ट्राचेरूच डिपेंड. आनी गोंयान तर कांय नात आतां. मुख्य महाराष्ट्रांत मेळटा सगळे आतां जितके सोरो जाता पळय हांगासर सगळो टोटल डिपेंड आमी महाराष्ट्राचेर. हो इफेक्ट कित्याक जाला असो दिसता? लोकांनी प्लॉट करून बी गोंयान तर प्लॉटूच फक्त प्लॉटिंग चालू आहा. हें कमी जालें. कमी जालें. उत्पन्न खूब कमी. कोण करीत ना आतां. इकल्यो काय सगळे जागा विकून सोंपयल्यो गोंयान तरी. आतां काजी नात. सगळे म्हणटा ते महाराष्ट्राचेर डिपेंड आहा. म्हणजे महाराष्ट्रान मोडटा येता. हय सगळे टोटल सोरो जो जाता पळय गोंयान तो सगळो महाराष्ट्राचो हेजो. ओके. म्हाका दिसता 60% म्हाका दिसता सोरो सगळो महाराष्ट्राचेर. तुवें म्हाका दिसता एक भाटी पेटयता एकूच पेटयल्ली ते पळय. आतां परत काय ना. आतां परत वयतलो आतां आनी एक 4 दिसांनी वयतलो हाडपाक. म्हणजे फेब्रुवारी एंडाक बी एंडीक बी जातले. हय तशें.
आणि ऑल ओव्हर प्रोडक्शन कशें जातलें कमी जातलें कमी जातले अंदू ह्या वर्सा कमी हय खूब कमी जातले तर मदीं पावस आतां दमट पळय धुकें खूब पडटा तितून खूब कमी जातले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून भाटले राम मंदिरा सावन सीताबाई कॉम्प्लेक्स मेरेनचो रस्तो 21 ते 23 फेब्रुवारी मेरेन सगळ्या येरादारी खातीर बंद आसतलो. लोकांनी नोंद घेवची. इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडाची घोषणा. शारांतली साधन सुविधा वाडोवपा खातीर सुरू आशिल्ल्या यत्नाचो एक भाग म्हूण इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड भाटलेंतलो म्हत्वाचो रस्तो विभाग तात्पुरतो बंद करपाची घोषणा केला. म्हत्वाच्या आंतरजोडणी कामाक सुवात मेळची हे खातीर हो गरजेचो उपाय हातात घेतला. राम मंदिर ते सीताबाई संकुल मेरेनचो हो वाठार 21 ते 23 फेब्रुवारी 2025 मेरेन सगळ्या वाहनांच्या येरादारी खातीर पुरायपणान बंद आसतलो. ह्या काळात थळाव्यांनी आणि प्रवाशांक रस्तो मेळचो ना आणि पर्यायी मार्गाचो वापर करचो पडटलो. IPSCDLान सल्लो दिला. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुंकळ्ळी बस स्टँड दर वर्सा नव्या समस्यांक लागून बरोच फामाद आसा. पावसांत ह्या बस स्टँडाची आबरू कापोती पोंदाक धांपली. उपरांत बस स्टँडार लोक कमी, गोरवां चड आसली. हे लेगीत गोवा 365च्या कॅमेरान दाखयलें. आतां बस स्टँडार नवी समस्या निर्माण जाल्या. ती म्हळ्यार भितर सरपाची वाट. ही वाट बसींक आनी लोकांक कशी धोक्याची थारला ते दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत. पळयात. आज आमी आसात ते कुंकळ्ळीचो जो बस स्टँड आसा KTC बस स्टँड ह्या बस स्टँडार आसात. आनी ह्या बस स्टँडार जर आज पळयलें जाल्यार मेंटेनन्स नासले कारणान हांगा खुबश्यो जे त्रास आसात हे ह्या बसवाल्यांक जातात. पयलें म्हणल्यार जेन्ना बस एंट्री जाता थंय पळयलें जाल्यार व्हडले खड्डे आसात आनी ह्या खड्ड्यांतल्यान जेन्ना गाडी वयर काडटात त्या टायमार ह्या बसीचो सट जे आसात हे वयतात. त्याच बरोबर खंयच भितर सरता आनी भायर सरता थंय सेम परिस्थिती जाले कडेन. आनी हेजे खातीर कितलीशे बसवाल्यांक मेनपट्टी वचोन आपल्याले सट वचोन जाय तेशे त्रास जे आसात हे लुकसाण हे त्या बसवाल्यांक सोंसूं पडले कडेन आसा. आनी त्याच बरोबर आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा पळय हांगा जी उदकाची ड्रेनेज आसा तेजेर वयर तेणी एक पॅक केले कडेन आसा, लोखणाची जाळी बसयली कडेन. पूण ही लोखणाची जाळी जी आसा ह्यो सगळी जाळी गेले कडेन आसात. आनीक हांगा जेन्ना बस येता तेन्ना ही जाळी वयर सरता. फाल्यां खंयच्या हांगा कितलीशीं इस्कॉलां आसात, इस्कॉला भुरग्यांक बस स्टँड येता, लोक येता. जर ह्या ल्हान भुरग्यांलो पांय सुद्दां जर भितर गेलो तर हो पांय मोडटलो आनीक एका मागीर उपाय कांय ना जातलो. म्हणूनच आज सगळे बसवाल्यान सांगले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन हो जो बस स्टँड आसा हो बेगीच्या बेगीन रिपेर करचो आनीक लोकांक रिलीफ दिवचो म्हणून. कित्याक हांगा खूब बश्यो ज्यो आसात ह्यो हांगा येयले कडेन आसात. आनीक तेंचे आनी एक म्हणले कडेन आसता न्ही की आमची म्हाजी बस आसा ह्या म्हाजी बस आमचोय रूट जो आसा फातर्पेचो होय तेणी घेवचो अशें म्हूण तेणी आतां म्हागले कडेन आसा. बाकीची स्कुलांची सगळीं भुरगीं हिंगा येताय, धाकटी भुरगीं. आयज जर तूं पळोवपाक गेलो जाल्यार हेजेर पळय ही ड्रेनेज आहा ते ड्रेनेजीचेर जर पांय गेलो न्हू जाल्यार भुरग्याचे पांय मोडपाचे. हांव हांगा कुंकळ्ळीचो MLA ऑपोजिशन लिडर युनी आलेमो हे नजरे हाडून दिवंक सोदता. हेतूंतूच एक तर लक्ष घाल आनी हे मातशें आमकां कितें आसा बरें सगळे पॅसेंजरांक जावं जे लोकांक बरें बेनिफीट मेळपा लागून हेतून मातशें लक्ष घालचें अशें म्हणून हांव मागता. दुसरें बस स्टँडाचेर जेन्ना गाडी भितर येताय आनी परत रिटर्न वयताय दोनूय कडच्यान भायर वयतना आनी भितर येतना दोनूय कडच्यान बॅलन्सिंग रोड आसल्या कारणान सदां आमगेल्यो बसी मोडटाय. चडांत चड हेजे सट वयताय पट्टी वयताय. आनी आमकां कितें काय म्हळ्यार पयलीं सुवातेर आमकां हे म्हाजी बस जाल्ल्यान पयलीं लुकसाण जाल्ले कडेन आसा. आनी गव्हर्मेंट कितें काय म्हळ्यार ह्यो जे टॅक्स पेयरांतले जे पयशे आहाय ते म्हाजी बस ही लॉसान चलता स्कीम सद्याक. दुसरी म्हणलें जाल्यार म्हाजी बस म्हणटा ती काणकोण रुटाक येयला, आमगे कुंकळ्ळी रुटाची बस गेली ना. म्हळ्यार पॅरलल रूट हो दोनी बरोबर चलपाच्यो गाडयो. बट आतां आमकां दिसता आमी कुंकळ्ळीचे जे बसवाले आहाय ते एक तर भायल्यान येयल्ले आनी काणकोणचे जे बसवाले आहाय ते गोंयचे.
म्हणजे जी म्हाजी बस जी स्कीम आहा ती गोंयकारां लागून काडलेली आनी आज गोंयकारां आमी त्या स्किमी लागून वंचीत आहाय. आमी स्किमी वाट पळयता आमकां केन्ना मेळटा काय म्हणून. दुसरें कितें काय म्हणल्यार म्हाका कालच फातर्पा हांगा कदंबाचे दोग एम्प्लॉई येयल्ले आनी ते कार्ड करताले जे आतां 150 रुपया भरून जे कार्ड केलें पळय गव्हर्मेंटान ती कार्ड करपा लागून ते येयल्ले. म्हाका दिसता गव्हर्मेंट जावं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जावं कदंबा कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन हे म्हाका दिसता लोकांले दोळ्यांक उदक लायताय. कित्याक जे कार्ड जे आसा ते फक्त म्हाजी बसाक आनी कदंबाकच चलता पूण फातर्पा रुटाक जावं त्या वटेन भितर रूट जाय जावं खड्ड्या रुटाक सुद्दोळे रुटाक मोरपिला रुटाक ह्या बसीन चडांत चड गांवांनी चडांत चड कदंबान नाय. पूण जे गव्हर्मेंट 150 रुपया घेता ते 150 रुपया घेवन लोकांक फायदो कितें हेजी पयलीं अवेरनेस जावपा जाय. दुसरें म्हणल्यार प्रत्येक गांवांनी म्हाजी बस जावपा जर गव्हर्मेंटाक दिसता लोकांक बरी फेसिलिटी दिवपा जाय जाल्यार सगळे कडेन जावपा जाय. आज पळोवपाक गेल्यार फक्त काणकोण रुटाक म्हाजी बस सगळे कडेन आसा. हांव म्हणटा गव्हर्मेंट हे जर टॅक्स पेयरान जर पयशे आहाय ते वेस्ट ऑफ मनी करून उडयता. एक तर जात जाल्यार लोकांक बरी फेसिलिटी दिवची नाल्यार ताबडतोब ती बंद करची. गडक कशें जाता थंय आनी हेच गडक बंद करपा लागून तेमी टेंडर काडलो एक फावटी 1-2 वर्स फाटीं आमी बोवाळ करतली टेंडर काडलो आनी थंय टेंडर काडलो म्हाका दिसता कितल्याशे पयशांक टेंडर काडलो पूण 4 सरी लायलाय आनी त्यो सरी आनी जे वेल्डिंग मारले ते सुद्दां सुटला. आतां परत पयशे खावपा लागून परत काडटले टेंडर. दुसरें म्हणलें जाल्यार आमी जर वारंवार जर चेअरमॅनाक जर सांगलें KTC चेअरमॅन जो आहा उल्हास तुयेकराक तेका जर प्रत्येक फावटी जर कसली कंप्लेन जर सांगली न्हू तो आपल्याक खबर ना म्हणटा. आपल्याक कांय खबर ना. आतां आमी कोणा विचारप तें आमकां पयलीं सद्या समजना. पण जे बाबतींत जर तेका विचारल्यार आपल्याक खबर ना सगळें CMाक खबर आसा म्हणटा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. उमत्या कोळशार पाणी तशें भेऱ्याक काणी म्हळ्यार जाय ते गजालीक जाय ते यत्न करपूच योग्य आसता. नाजाल्यार केल्ले यत्न फुकट वतात. पूण सरकारान सुमार 120 कोटीचे काम विकसीत भारत येवजणे खाला कितें केलां आनी कितलो भ्रश्टाचार जाला हाचेर मडगांव काँग्रेस ब्लॉकान जाप मागली. विकसित भारत कार्यावळीचे नदरेन चालीक लायिल्ल्या कामा संबंधी भ्रष्टाचाराचेर मडगांव काँग्रेस ब्लॉकान चौकशी करपाची मागणी केली. तशेंच फेब्रुवारी 2024 दिसा मडगांवा प्रधानमंत्र्यान विजीट दिल्ली आणि विकसित भारताच्या अंतर्गत साबार काम काडिल्ले. ह्याच कामांचो जाप विचारपाक आणि चौकशी करपाची मागणी घेवन मडगांव काँग्रेस ब्लॉक आल्तीन पणजे हांगा PWDच्या मुखेल अभियंत्याक मेळ्ळे. आमचे हांगा येवपाक कारण म्हणल्यार कितें तुमकां याद आसतलें लास्ट इयर ऑन फेब्रुवारी 6th of February 2024 ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मडगांव आयिल्लो विकसीत भारत ह्या प्रोग्रामा खातीर आनी त्या प्रोग्रामा निमतान कितलीशीं काम काडिल्लें PWDन आनी ते जाल्यार कितें कशें विथआउट टेंडर नोटीस कोडल फॉर्मेलिटीज करनासतना वर्क ऑर्डर दिल्ले ऑन नॉमिनेशन बेसीस. आनी आमी लास्ट एक वर्स सांगपा म्हळ्यार RTI घालता एपील घालता करून आमकां कितलेशे इन्फॉर्मेशन आमी एकठांय केल्लें आसा. आनी तितून एक आमकां सामकें बरें इंट्रस्टींग काम मेळ्ळें म्हणजे तांकां सांगता की इम्प्रुवमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अराउंड KTC बस स्टँड म्हणटा ते. आनी त्या हातून एक 3 आयटम आमी पळयल्या. तितून ते सांगता की 16 JCB 16 ट्रक आनी 115 वर्कर तांणी खंय 10 दीस काम केलां 30th January 2024 till 8th of February 2024. आता प्रायम मिनिस्टर ते भाशण करता 6 तारखेर आनी सायडीन खंय 16 JCB काम करता. सो आमी विचारपा आयल्या की ती JCB काम करपा आशिल्ले काय एक परेड बी आशिल्लो काय म्हण. कित्याक नॉर्मली आमी रिपब्लीक डेयाक बी एअर शो पळयता पळय सो त्या निमतान एक हें केल्लो काय म्हण परेड केल्लो काय म्हण JCBचो आनी ट्रकाचो. कित्याक 16 JCB आनी 16 ट्रक आनी 115 वर्कर 10 दिसां काम केलें म्हणटा ते. सांगपा म्हळ्यार जे शामियाना जे अरेंजमेंट आसले ते हेका इट वॉज रेडी फ्रॉम 1st of February 2nd February रेडी आशिल्ले. ताजे उपरांत तेंची सेक्युरिटी आहा ते कोणा एलाव करनाशिल्ले ते. इट वॉज टोटली कॉर्डन ऑफ समजला. आनी त्या टायमार हे 16 JCB 16 ट्रक आनी 115 वर्कर कित सुमार काम केलें तेणे. नियरली 30 lakhs मायल्स ते जाता पेमेंट जाता. आनी वयल्यान एक्स पोस्ट फॅक्टो हें दिला ऑर्डर दिले दिसती पडटा हांगा एक्स पोस्ट फॅक्टो वर्क ऑर्डर दिल्ले आसा. म्हळ्यार तुमी सांगतात ते इट इज ऑलरेडी कंप्लिटेड म्हण सांगतात सामकें क्लियरली. सो आमी हाचेर इन्क्वायरी डिमांड करता. आनी हे भाशेन दुसरीय काम आसा कोण काम केल्लें बील दिनासतना रावता म्हळ्यार तें खबर आसा की बील तयार केल्लें तें पयलीं सद्या फॉल्स म्हण.
सो हे भाशेन इतले हे आसा टोटल 120 crores काम काडिल्लें त्या प्रायम मिनिस्टराच्या विजिटा निमतान. सो हेजेर आमकां आमी रिप्रेझेंटेशन घेवन येयल्ले चीफ इंजिनियर दिवपाक की आमकां इन्क्वायरी जाय म्हणून, कित्याक हातूंतल्यान हे इलेक्शनाचे फंड्स तयार करतात हे करा, पूण पब्लिकाचे पयशे लुटून. सो हे आमी तर सहन घेवपा ना. सो आमी मडगांव कंप्लेन दिवन दिवन थकले. सो त्या कारणाक लागून आमी हांगा येवपा पडलें. आनी आमकां चड कारण येवपा जाय की चीफ इंजिनियरा बरें, कित्याक हे ताजे थ्रू जाता. सो नेली अबाउट 30-40% कडेन कामूच जावना आसतलें. समजला सगळी मार्गाव जाला ही कामां. मारगांव जाल्या, बेनावली जाल्या, वेली जाल्या, फातोड्डा जाल्या, अशें थोडी कामां वीच हॅव नो रिलेशन टू प्रायम मिनिस्टर्स विजीट ती सुद्दां घेतल्या. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. खोबरावाडो कळंगूटच्या फामाद श्री बाबरेश्वर देवस्थानाच्या जात्रेक व्हडा उमेदीन सुरवात जाल्या. अंदूची ही 61वी जात्रा. 7 दीस ह्या निमतान धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळी जातल्यो. गोंय तशेंच गोंया भायले लोकय ह्या जात्रेक मोठे संख्येन हजेरी लायतात. पळयात कांय भक्तिमय खीण. आज देव बाबळेश्वराचो जत्रोत्सव 61वो हो आमी साजरो करपाक सगळे भक्तगण हांगार येयल्ले आसात. आनी आयज आमी नवीन मुर्ती हांगार स्थापना केल्ली आहा, कलश रोवण जाल्ले आहा. आनी हे कळूर एक स्वप्न आसलें की बाबळेश्वराची नवीन मुर्ती स्थापना जावची, देवूळ हे वास्तू आसा ती उबी जावची म्हणून ही आमची सगळ्यांची इच्छा आसली. भक्तगणांची ती सगळी पूर्ण जाल्ली आहा. आनी सगळ्यान आमचो जो ह्या देवस्थानचो अध्यक्ष आहा शालू चोडणकर, तशेंच तेजे इतर जे कमिटी मेंबर आसात, ह्या सगळ्यांनी रातीचो दीस करून खूब कश्ट आनी मेहनत घेतले आनी आयज वास्तू आमकां ही उबी रावली दिश्टी पडटा. आनी कळूरकार एक स्वप्न आसलें, हे स्वप्न आतां प्रत्यक्षच साकार येयल्लें आसा. आनी 7 दीस उत्सव जाता. आयज चवथो दीस आनी 3 दीस उरलेले आहा. सगळे कार्यक्रम जाता, नाटकां जाता, ऑर्केस्ट्रा जाता, रेकॉर्ड डान्स आहा. पयले दिसा दशावरीचो प्रयोग जालो आनी सगळे कार्यकरी मंडळ हांगा बरे वावुरतात. आनी रातची पावणी जाता हांगा 9 त्या पावणेन तुमी सगळ्यांनी सहभागी जावचे आनी ह्या उत्सवाक हातभार लावचो अशें तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन नम्र विनंती करता. ह्या वर्सा आमची 61वी जात्रा बाबळेश्वर देवस्थानाची ती सोमारच्यान स्टार्ट जाली. तितल्या सगळ्या भाविकांक हांव जात्रेची शुभेच्छा दिता. बाबळेश्वर देवस्थान जागृत देवस्थान हो हाकेक पावणारो देव म्हणून हें आसा जाता. तसोच आमचें हें भव्य दिव्य स्वप्न आसलें की हें आमचें बाबळेश्वर देवूळ हें बरें जावचें, बरें मोठें जावचें, तें आयज स्वप्न लोकांचें पुराय जालां. जे बाबळेश्वराचे भक्त आहा ते म्हणटाले केन्ना जाताले ते आयज लोकांक खूब उमेदीन भरल्या आनी लोक हांगा व्हडले खोशयेन हेजें दर्शन घेवन तशीच आमी पयले दिसा 11 तारखेर आमी मुर्ती हाडली आनी 15-16 तारखेर आमी देव कार्य केलें. ताच्या प्रमाणे जात्रे स्टार्ट जालें. पयले दिसा आमची कळश स्थापना जाली, मागीर आमची मुर्ती स्थापना आनी ताच्या प्रमाणे लघुरुद्र जालो, ताच्या आरती जाली आनी महानैवेद्य जालो. ताच्या उपरांत रातचे मागीर सांजची मागीर भजन जालें. मागीर दोशावतार नाटक जालें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खंडगांवकार आनी सानिका नागवेकर.
गोंयांत सप्तका सावन सरासरी परस चड तापमान पळोवपाक मेळ्ळें. सध्या पणजे चडावत तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस जाल्यार मुरगांव उण्यांत उणें तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाली. आर्द्रतायेची पातळी 97% मेरेन पावतली. सकाळी मळब नितळ आसतले तशेंच सौम्य धुके पडपाचो अदमास आसा. फुडल्या सप्तकाक मेरेन तापमान ल्हव वाडपाची शक्यताय आसा. हवामानाची व्हड शिटकावणी दिवंक ना. मजगतीं IMDन नुस्तेमाऱ्यांक महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगेर खर लारा वा वादळाची शिटकावणी दिवंक ना. फेब्रुवारीचे अखेरेक सुकी परिस्थिती कायम उरतली असो अदमास हवामान खात्यान दिला. सप्तकाच्या शेवटाक 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, फुडें नितळ आनी उष्ण हवामान. उच्च आर्द्रतायेची पातळी 97% कायम उरतली. दव आनी धुके पडपाची शक्यताय. शुक्रारचे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आनी 23 डिग्री सेल्सियस. खर लारांची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटली. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.